असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय म्हटल्यार असत्याकडल्यान सत्याकडेन व्हर, काळखाकडल्यान उजवाडाकडेन व्हर. उपनिषदांतलो हो श्लोक म्हटल्यार सुखा खातीरची प्रार्थनाच. दिवाळेची सगळ्यांक परबी. अंदू कांय कडेन गोंयकारांनी पारंपारीकता जपल्या जाल्यार कांय कडेन ताका नवे रुपडे लाभला. वाटुया दिवाळेचो उजवाड, घेवया दिवाळेच्या खुशालभरीत वातावरणाचो वेध. धनत्रयोदशी, दिवाळी, कुबेर लक्ष्मी पूजन, बलिप्रतिपदा आणि भाऊबीज ह्या 5 सणांचा उत्सव म्हटल्यार दिवाळी. धनत्रयोदशीक नरकासूर वध जाल्या उपरांत उजवाडटा ती दिवाळेची फांतोड. मराण्यांचो गडगड, बॉमांचे काळजां धाडोवपी आवाज आणि तेका प्रतिसाद म्हणून काय कितें, फांतोडेर तुळशी म्हऱ्यांत काट्टां फोडटल्यांचो पयसुल्ल्यान येवपी आवाज. गोंय ना. पावसाने विसव घेतलो आणि गोंयकारांनी दिवाळेची सुखदिणी फांतोड अणभवली. फांतोडेर पणट्यो पेटल्यो, आकाश दिवयांनी मळब झोपय घेतली आणि वेंगायलो उजवाडाच्या उत्सवाक कवेंत. जात कात धर्म अशी सगळी बंधनां पयस करीत दिवाळी सगळ्यांचेच तोंड गोड करता. दिवाळी चेहऱ्याचेर उजवाड फाकयता तशी तोंडाय गोड करता. घरांतले बायल मनशेन घरांतल्या दादल्यांक ओवाळपाची परंपरा सावड्ड्या आयजय पळोवपाक मेळटा. जायते कडेन पारंपारीक पद्दतीची खाणां करतात. तेतून तरातरांचे फोव हे आसतातच. गोंयकार एकामेकांगेर वचून फोव खावन मिठाई वाटून दिवाळीची खोशी वाटून घेतात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शेनवारा धनत्रयोदशीक मडगांवच्या हरिमंदिरात श्रीकृष्णाची पुजा केली. पळयात तो देखाव. आणि दिवाळे कडेन दारांत रांगोळी घालपाची परंपरा पाळपी ही आल्तींची एक बायल. आमचे खबराकार कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि पणजेच्यान अमर चावरिया